एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि 2 दीस जाल्यार हांवें काय व्लॉग करूना, म्हणजे दिवाळी नंतर न्ही हांवें काय अशें व्लॉग करूंकूच ना. टायर्ड जाल्ले आणि घरा सामकें मॅस सामकें. तुमकां खबर आहा न्ही, त्या रुमांत टीवी सगळे थंय दवरलेले, कपडे बिपडे 2 दिसाचे कपडे तशें दवरलेले, फोल्ड करून दवरूंकूच ना. म्हटलें 2 दीस हांवें काय व्लॉग करूना, सो आयज करता व्लॉग. ओके, सो टायम जालो आसा 4 आणि इश्वीक न्हिदला. आई पळयात, आई हांगा न्हिदला. रित्वी गेला ट्युशनान. जस्ट इश्वीक खेळटालो, ताका आतां न्यू हें ओपन केलां, दाखयता तुमकां. सो इश्विकाक न्ही हें न्यू ओपन केलां. हितून बरो ताका न्ही की आतां बरो हात पावना वयर, हात लावपाक खूब ट्राय करता धरपाक, ताका आतां पावना. खेळटा बरो. सो काडलें हें आयज, जस्ट तो खेळटालो, मागीर ताका आतां पाळण्यातून झुलाक घातला. आनी म्हाका न्ही हांव फ्रुट्स कट करून दिला आईन, खावपाक टायम ना. जस्ट आत्तां हांव शावर घेवन येयलें. आईन ते दिवाळी हाडलेले फ्रुट्स सगळे मोव जाले. हें पळय सिताफळ बीन. सो कट करून खावया म्हटलें. हांव पयलीं न्हांवपाक गेलें, न्हांवून मागीर येवया म्हटलें, खावया म्हटलें. सो आयज न्ही आमकां एक बड्डे इन्विटेशन आसा मारगांव, आमचे युट्यूब फॅमिलीज. सो आतां आमी वयतली, आमी 5:30 सुमार अशी वयतली. कित्याक 5:30 कित्याक बेगिना वयता आमी, आमकां एक हावज वॉर्मिंग इन्विटेशन आसा. सो तें काय हांव शूट बीन करचें ना. ओके, सो पयलीं हांव तेंगेर वयतलें, हावज वॉर्मिंग तेंचे घरा वयतलें, मागीर आमी बड्डे वयतले. सो ताका लागून थंय बी कांय शूट करचें ना हांव, डायरेक्ट तुमकां बड्डेचेच ब्लॉग पळोवंक मेळटलें. सो म्हटलें जे शावर घेवन आयलें आतां, सकाळचें सामकें बिजी सामकें. आतां रितिकाची नॅक्स्ट मंथ एग्जाम आसा, तेजे स्टडीज घे, हेका पळय, जायना सारकें. सो सकाळीं कांयच व्लॉग करूं ना हांवें. म्हटलें आतां शावर घेतलें, व्लॉग स्टार्ट करया म्हटलें. ओके, शिव येतलो 5:30. तो गेला इव्हेंटा, ताका इव्हेंट आहा. तो आतां सगळें रेडी करून, सेटअप रेडी करून आकाशाक धरून येतलो. जाल्यार म्हटलं 5:30 भायर सरया, कितें आतां पळय सकाळच्यान पावस पडटा, आतां आजून बारीक पावस पडटा. सो मागीर ट्रॅफीक बीन आसता न्ही, सो ताका लागून. ओके, सो मागीर रेडी जाता आनी मागीर तुका मेळटा. ओके, सो आयज तुमकां न्ही म्हाजे मेकअप, कशें हांव मेकअप करता तें आयज तुमकां हांव शेअर करता. मेकअप बीन करपाक हांव इतलें एक्सपर्ट ना, जशें हांव करता न्ही तेंच तुमकां हांव शेअर करता. की खूब जाणां म्हाका कमेंट केलेलें की मेकअप शेअर कर म्हणून. सो पयलीं मेकअप करच्या पयलीं न्ही फेस बरें क्लीन करात, आनी फर्स्ट आमकां अप्लाय करूंक जाय मॉइश्चरायझर. आनी सगळेचे प्रोडक्ट हे आनी प्रोडक्ट हांव सायडीन दितलें, तुमी चॅक करात. सो जेन्ना तुमी मेकअप करता न्ही फेसाक आनी नॅकाक दोनी कडेन अप्लाय करूंक जाय. सो फर्स्ट लावन जाल्लें आसा मॉइश्चरायझर. सो सेकंड हांव लायता प्रायमर. सो प्रायमर अशें आमकां डॉट डॉट करून लावन घेवंक जाय फेसाक आनी नॅकाक, आनी बरें ताका न्ही अशें पुसून घेवंक जाय. आनी प्रायमर लावन जालें न्ही मातशें 1 मिनट रावात, तें मातशें न्ही ड्राय जावं न्ही, मातशें वलें आसता फेस, मातशें ड्राय जावं न्ही. सो नेक्स्ट हांव अप्लाय करता फावंडेशन, जें म्हाज्या फेसाक सूट जाता पळय तो हांव फावंडेशन यूज करता. आनी अशें टॅप टॅप करून ताका लावन घेता. मागीर हांव घेतला ब्लेंडर मातशें वलें करून न्ही स्क्वीज करूंक जाय, म्हणजे उदक काडून घेवंक जाय. आनी ब्लेंडरान ताका न्ही टॅप करून घेवंक जाय, अशें पुसूंक जायना, टॅप करून घेवंक जाय. सो नेक्स्ट हांव यूज करता कन्सिलर, जे डार्क सर्कल बी आसता पळय ते मातशें हायड करता. ओके, मागीर ब्लेंडरान ताका हांव टॅप करून घेता. मागीर आमकां अप्लाय करूंक जाय कॉम्पॅक्ट पावडर, जे आमी हें यूज करता न्ही फावंडेशन, तोच कलर, म्हणजे तोच कलर मॅच जावंक जाय, कळ्ळें न्ही, फेसाक अशें सूट जावंक जाय. सो हांगासर हांव लायता कॉम्पॅक्ट पावडर. मागीर म्हाजें आसा सगळें आय मेकअप, सगळें आयब्रोज म्हणजे लायट आसा, मातशें ताका डार्क केल्या हांवें. मागीर तुजें आयलायनर, मागीर मस्कारा, हें सगळें आमकां आतां लावन घेवंक जाय, कळ्ळें न्ही. आनी मस्कारा आयलायनर लावपाक न्ही म्हाका खूब प्रॉब्लेम जाता, म्हणजे जायत ना सारकें, हात सामकें थरथरता, कळ्ळें न्ही. सो म्हाजें मस्कारा लावन जाल्लें आसा. मागीर लायता हांव आय शॅडो, जे तुमी कसले कपडे घालता त्या प्रमाणे ताका मॅच जावंक जाय. आनी चड अशें डार्क अशें ताका न्ही आय शॅडो करनाकात, कळ्ळें न्ही. लायट अशें करून घेयात, तें न्ही पळोवपाक न्ही खूब बरें दिसता. ओके, सो मागीर हांव लायता हायलायटर. आनी हायलायटर लायतना न्ही मातशें ताका न्ही फुकोवन घेयात, म्हणजे चडूय ताका लावूंक जायना, कळ्ळें न्ही. मातशें लायट दिसूंक जाय, तुमकां दिसता आसतलें. ओके, सो म्हजें हायलायटर लावन जाल्लें आसा. मागीर आसा मेकअप, म्हणजे लास्ट आसा लिपस्टीक, जे तुमचे खंयचे चूज कलर तुमी लावंक शकता. आनी लास्ट मेकअप करून जालें न्ही सेटींग स्प्रे लावंक जाय, कित्याक लागून मेकअप न्ही बरें लाँग लास्टींग उरता सेटींग स्प्रेयान. ओके, सो असो आसा म्हाजो मेकअप. सो आमी सगळीं रेडी जाल्ले आसा. आनी हो लूक आसा म्हाजो, हें पळयात, हेका म्हणटा कॉट सेट न्ही ना, म्हाका खबर आहा. सो हें आसा कॉट सेट. ओके, आनी कशें आसा मेकअप कमेंट करा. तुगे लायट अशी मेकअप केला हांवें, चड हेवी ना. केंस हांवें टाय केला, म्हाका सळपाक लायक ना. हाय म्हण सगळ्यांक. हाय गाय, बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. जस्ट रेडी जालें, इशुकाक उठोवचें पडलें आमकां, तो उठूकूच ना, न्हिदलेलो. आईचो लूक दाखयता. आई हाय म्हण. आईचें हें तुमकां खबर आहा न्ही, आमी हेका बड्डे दिल्ले हांवें कपडो, तो शिवलें, बरी दिसता. तें सोड आई, तशें बांदनाका, सोड पळया. आसूं हां, आतां पळय हिरोईन दिसता. बांदनाका, अशें बरें दिसता. शिव जसो आत्तां येयलो, शिवाचें हेंच काम.
बाबू रेडी करपाक आयज कितें जालें फॅन बंद केलें मागीर उठलो हांव फॅन बंद केलें आनी उठटा आपुणूच इश्वीक खंय वयता इश्वीक पळयता शिव रेडी जाल्लो आसा आमी सगळीं रेडी जाल्ली आसा हय चलया न्ही सो हांगासर इश्विकाचें रेडी केल्लें आसा ओके पावस ना आतां पावस थांबलेलो आहा ओके सो चला भायर सरता इश्वीक इश्विका लायट घातला कपडे हांवें खंय रडात म्हणून हांगासर आनी एक बो कशी आसा ते घालूंक ना हांवें तें जायना ताका मातशें टायट जाता चला सो तेवटेन एक काळोख जाला येतलो पावस कितें बोवाळ तुमचो आं सारकी सांबाळून आं सारकी दवर आं फाटल्यान ना स जाली हांगासरूच गाडी फाटल्यान गाडी कसलो आवाज येता गर्र गर्र करून गाडीक कितें गेला गाडी कितें जाला सायलेन्सर फुटला ते म्हणटा घर 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 आवाज येता जाल्यार आनी कितें फाट्ट गो एक जाल्यार एक जाता कितले खर्च आहा ते म्हणटा कसलो आवाज येता व्हरून दाखय बेगिना कितें चला 5:30 भायर सरलेली खंय आसा टायम कितलो अशी ना 6:30 जाली 6:45 खंय खंय आसा आमी आजून वेर्णात आहा सोंपन इतले ट्रॅफिक तुमकां सांगू हांगा अर्द झॅम येवपा लागला हांगासर शे आनी एकलो गाडी मारपाचो अशें आतां फ्रॉम लेफ्ट टू रायट डायरेक्टली काडला रेंट कारां ताका आतां वचूंक जाय दिसता एअरपोर्टार फाटल्यान कस्टमर आसा भितर शेतान ताका तापयलें बरें सावकाश चला न्ही कसली घाई तुमकां सायडीन गाडी आहा पळयना काय डायरेक्ट तुमी भितर घेता गाडी बरें मारपाचो गाडी तो इफ शेतान ताका सायडीन घेवंक ना न्ही तो मारपाचो आपल्याला ताका तो वयर शापूच सांगता आमकांच असलें तो तळमळटा फुडें बस आहा शिरगालो तो कित्याक ताका एअरपोर्टार वचूंक जाय दिसता ताका लागून तो मातसो घाय करता खूब अशें हांवें रेंटेड कार पयला घाई करता वचपाक पळयना सायडीन कोण आहा ते म्हाका तांचो खूब राग येता खबर ना कित्याक लागून ते तुमी हाय करतात पळयना कोण आसा फुडें कितें बाबा कोणाक लागत बिगत कांय ना गेले सो आतां पावलो आसतलो तो खूब हेजी अर्दी न्हीद जाली हांगासर आजून पावत ना आमी हांगा आतां शे एवढी आनी रातचे खंय भायर सरप ना ह्या वाटेन इशू हांव पळयता ही कितें बडबडटा कॅमेरा घेवन ही कॅमेरा घेवन कितें तरी बडबडटा म्हणटा तो हेजी अर्दी न्हीद जाली कित्याक खबर आहा गाडी कंटिन्यू चलत रावंक जाय बरो न्हिदता मदीं मदीं कितें जाता हांगा ट्रॅफिक आनी मदीं मदीं गाडी रावता आनी तो उठटा असलो आनी आतां खबरी आयकता म्हाजी चला एक बरें म्हणजे पावस ना ते एक बरें आसा पयल्या केन्ना पावता आमी पावली आमी आनी कसलो व्हडलो पावस सांगू बरो धांवनाका निसरून पडटलो बरो व्हडलो पावस येयलो छत्री ना आमच्या गाडयेन आसा शिवनाथ पळय ते रंगिला छत्री घाल ताका दी छत्री धरता हांव तूं बाबूक घाल भितर आनी हें बंद कर येस हांव धरता चल महाराजा पदारे हो महाराजा पदारे व्हडलो पावस घाल भितर घाल आमी भिजल्या भिजनी माझे मेकअप गेले सावकाश घे रे पळय फावंटना चल चल हांगात ओके खंय वयता वयताना पावस मेळना जाल्यार छत्री हांगा दवर न्ही येचो सावकाश चल 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 घाल कितें जालें ताका खंय गेलो बड्डे बॉय दिसत ना म्हाका पळय ताका पळोवपाक बड्डे आपयला न्ही आमकां मेळपाक आपोवंक ना बड्डे बॉय हांगा पळय रे ओय आर्यन अबे हो बड्डे बॉय आर्यन तोंड दाखय सगळ्यांक हो आमचो बड्डे बॉय बरो व्हडलो आर्यन हॅपी बड्डे चेतना कितें म्हणटा पळय बाबू पळोवपा लागून आपयला आमकां इतले तेगे फोटोज आनी विडियोज पळोवन ताका सदां कितलो क्यूट पळय मरे
कसलो पावस येयलो आहे शिंप्याच्या हाडला म्हाका शी. सकाळी पावस पडत आहे का हे आमची रावल्या तुका मम्मी म्हजी कशा बेजार जायना का कशा तू हांगा बारीक दिसता हेजेर मोठे दिसता हांव बारीक जा आनी कितें म्हणटा आनी बरें हांगा घट सगळें घट सगळें घट बाबू बाबू घरात दवरतले आवय आवय वळखले तुका प्रगती तुका वळखलो अरे कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा विच मूवी Sholay no yeah it is part of Sholay also but it was a 1973 movie शिवनाथ देवदास खंय खुशी खुशी दे देते yes सगळं बोवाळ झालो इशवीक तो पळय बरो भोंवता प्रगती घेवन भोंवताय का ते पळय Come on, yes वेज ताका एक वेज It's gonna be a smoky one. Whoa. Request. So all the parents in the car, please be at once. आयो अबे आय बर्थडे बॉय सामको सूट बीट मारून हिरो आला सारको हाय कर आ वे हाँ देवी. All right. झाली. Nana, मुझे. Oh wow. Come on, let's go. Thank you very much for coming to celebrate Aryan's 5th birthday with us. It's lovely to see all my friends and family here together, especially since you all made it despite of the incessant rains. And thank you Mandar and Siddharth for the lovely words, means a lot. Big shout out to Mervyn DeCosta, amazing event planner and MC, and also my college friend for bringing so much life and fun to this evening. The kids, the adults can click as well. All right. सांता वयता जेवपाक पयलीं म्हटल्यार हांव आनी आई जेयता ओके चल जस्ट पावली आमी आनी वाटेर बी काय अशें ब्लॉग सोडून हांवें म्हटलें बाबू घेवन बसलेलें हांव न्हिदलो तो आनी दाखयत तुमकां रिटर्न गिफ्ट सारकें मांडून दवरला रितिकान सो हें आयचें मेन थीम आसलेलें न्ही शिनाथ कितले हाडले तीन हाडला मरे तुवें हे तीन आनी कंपास तीन कंपास हें आसा मफिन कितें आहा हें पेस्ट्री आनी पेन्सील सेट पेन्सील रबर आतां सगळें यूज करनाका रे तुवें कळ्ळें मरे कबडान दवर आतां आहा तें यूज कर मागीर तूं यूज कर कळ्ळें बेश्टें काडटा न्यू काडटा आनी हें करता आनी हें कॅच पेन्स दिसता हय कॅच पेन ओके आनी कितें दिलां खूब दिलां मरे पेन्सील हें आसा किटकॅट इरेजर ज्यूस हें दिलां दुधाची बाटली
सो दुधाची बाटलींनी आमच्या नेबराक सांगलेलें दवर म्हणून तुमगेर की तो 7 सुमार येता न्ही सो तेंगेर दवरलेले म्हणजे 7 हाडले. ओके चला खूब टायर्ड जालो आनी भायर सामको कितें सांगू तुमकां पावस हांव चिंतलें की मडगांवच पावस पडटा म्हणपा जाल्यार परवरीचो पावस आहा. चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा, शेअर करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. ओय बाय मग सगळ्यांक. I love you friends. Please you comment, share, subscribe to my channel. Go Festival.